एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसा तुम्ही? तो आज असा संडे, टाइम जरा 10:30 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. तुम्ही चित्ता आसतले हांव रेडी जावन खंय वयता का म्हणून सकाळ सकाळ फुडें. सो आयज न्ही आमच्या कॉलनीन वुमन्स डे सेलिब्रेशन आसा आयज. ओके, सो हेंच्यांनी म्हाका आपयला फेलिसिट करपाक एज अ युट्यूबर म्हणून. सो अशें आनीक एक 10-15 अशी बायलां आसा, तांकां आयज सगळ्यांक इनवायट केला फेलिसिट करपाक. ओके, सो तेंच्यांनी म्हाका बी आपयला. ओके, सो जस्ट रेडी जाला हांव. 11 स्टार्ट ते प्रोग्राम. ताजे पयलीं टॉक आसतले, डॉक्टर येतली एक अबाउट ब्रेस्ट कॅन्सरा बद्दल ती मातशी टॉक दितले. मागीर फेलिसिट करतले बायलांक. मागीर न्ही हें आसा कॉम्पिटिशन, कुकींग कॉम्पिटिशन, म्हणजे कितें तें करून हाडपाचें स्वीट बीन. ओके, ते कॉम्पिटिशन हांवें कांय घेवंक ना. ओके, कोणाक जाय ते इंट्रस्ट आसा घेवपाचें. सो स्वीट बीन कितें करून हाडप, थंय टेस्ट करतली ही येतली अमिता सरत्री, तुमकां खबर आसतलीच, ती येतली टेस्ट करपाक. सो हांवें कांय अशें करूं ना, हांव बेश्टें वयता. ओके, सो हय. सो रिती जे 7 उठला. शिवनाथ आयज बेगिना गेला कामाक, सकाळीं 7च गेला. आयज वाळपय इव्हेंट येयला, सो बेगिना गेला. मम्मी आयज आसा बरी. रातची ती जाम जाल्ली खबर आसा तुमकां न्ही. लायव्ह करता 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 उठून न्हिदली. काल दुखताली तिका फाल्यां वता डॉक्टरा कडेन. आयज बरी आहा. ओके, आयज मम्मी म्हटलें काय रांदनाका काय नाका. काल दाळ केलें तशी आहा दाळ पुरो म्हटलें. सुके बांगडे भाजी आहा, हाय का न्ही, बेस्ट. सुके बांगडे भाजी आहा आनी शिवनाथाक ऑमलेट आहा, अंडा आसा, अंडा भुर्जी करया. रातची पळोवया कितें पार्सल बी कितें हाडया. आतां काय करनाका म्हटलें. सर आसा न्ही, आतां फीश करी केल्यार न्ही दाळ तशें उरता, तें कित्याक बेश्टें वेस्ट करूंक जाय. तें म्हणटा आहा तें तितून जेवया. ओके, सो जालें. आयज रांदपाचें कांय काम ना, आसा सगळें. मागीर सुके बांगडे भाजतलें. ओके, सो हांगासर सकाळीं आयज तुमकां खबर आहा न्ही, संडे आमगे कांय स्पेशल नासता. सो ब्रेकफास्टाक बीन कित्याक संडे न्ही, एक दीस रेस्ट घेवपाचें. सकाळीं काल रातचे हांवें चपाती केल्लेले, चपाती आसलेले 1-3-4. शिवनाथ आज चाय पिवूंक वचूंक ना, तो भायर पिता म्हणपा लागलो. कित्याक आकाश बी आहा न्ही, तुमी वयतना भायर खंय तरी रेस्टॉरंटान चाय पिवन वयतात. सो चपाती आसलेले ते सकाळीं आमी एक चपाती चाय बडून खालें. सो आतां हांवें मम्मीन हें केलां, आंबील केला नाचण्याचें. आपय दाखयत तूं, आपय हें कोणाक गे? आं, हें रित्विकाक आनी म्हाका हांगा आसा. आई सगळें आई म्हण. आई आतां आसा मातशी बरी. काल जाम तकलें दुखतालें, वचून न्हिदलें मम्मी. मागीर ती राती जेवंक ना, रातची ती जेवकूच ना, तशी न्हिदलेली. मदीं उठली खंय ती 2-3 सुमार. चपाती आसलेले, चपाती खाल्या म्हणपा लागली. आतां बरी आहा ती. फाल्यां पळोवया डॉक्टरा व्हरता तिका, दाखोवन हाडटा. ओके, सो हांगासर आसा आंबील. 1 ग्लास आंबील पिलें न्ही पोट सामकें पॅक उरता. ओके, सो चला पिता. आनी कालचें लायव्ह सामकें बेस्ट आसलेलें आं. चिंतूंक नासलेलें इतले लोक सगळे येतले म्हणून. खरेंच आं, हांवें चिंतूंकूच ना. ताका लागून आमी 9 स्टार्ट केलें. नेक्स्ट टायम जून बीन बसतले आमी. खरेंच आमी चिंतूंक ना. हार्डली म्हाका दिसलें एक 50 लोक तरी येतले चिंतलेलें हांवें. पर 100-200 लोक येयल्ले लायव्ह. पण कितें जावं, बरें दिसलें काल. फर्स्ट टायम न्ही, इतलें आमकां आयडिया नासलेलें. सो आतां कळ्ळें न्ही. ओके, सो नेक्स्ट टायम बरें प्रिपेर करपाचें, जेवन बीन बसपाचें. सो लेट जाल्यार लेट जावं, कांय प्रॉब्लेम ना. बरें जालें, आवडलें. खूब जाणां येयलीं, एन्जॉय केलें. आनी थोडे जाणां मिस जालें. कित्याक टायमींग मातशी हें जाता. चडशीं लोक भायर आसता न्ही, ते टायमींग लागून फुडें फाटीं जाता. सो नेक्स्ट टायम शुअर, नेक्स्ट टायम परत येतलें हांव. ओके, तेन्ना परत मेळया. ओके, चला आतां हांव पिता आंबील आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. तो जालें म्हाजें आंबील पिवन. मम्मी पळय हांगा दाळ जेया म्हणटाली. हांगा पळय सुके बांगडे. आयज सुके बांगड्याची करी करता काय मम्मी? कितली घे घातला? आमी दोगां खातली. बारीक बारीक घे पळय, इतले बारीक बारीक. ओके, बरें जाता. शिवनाथ खायना सुके बांगडे, फक्त हांवें मम्मीन खावपाचें. हांगा मसालो पळय, तुमकां रेसिपी शेअर करना, बेश्टें दाखयता तुमकां. मम्मी हांगा धाकटो गे नाल्ल ग्रेट केला, हळदी पावडर, कोथंबीर, मागीर मस्टर्ड सीड्स फ्राय केलेले, आनी थोडीशी मेथी घातला न्ही गे, आनी सुकी मिरची. आतां ते वांटून घेता न्ही गे. मागीर तेपळां घालपाचें धाडोन. नेक्स्ट टायम तुमकां डिटेल रेसिपी शेअर करता. ओके, नेक्स्ट टायम तुमकां हांव डिटेल शेअर करता. आतां जालो टायम, वयता हांव. 10:45 यो म्हटलां, 11 स्टार्ट ते. सो वयता हांव. ओके, डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा. चला. रित्वीक येता म्हणटालो तो, न्ही एक जाग्यार बसना आनी तो वाजेतलो. मागीर ताका घरा बस म्हटलें. रडटालो तो, आपूण येता म्हणपा लागलो. सो हांगासर न्ही फोटोशूट चालू आहा, अजून प्रोग्राम स्टार्ट जावंक ना.
If somebody is a real architect of the society, then it is the women. Women is the most beautiful creation of the society. And feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about the changes, the way the world perceives that strength. A very good and warm morning to everyone assembled here. To welcome Mrs. Amita Salatri with the flowers and token of appreciation from Devashri Green's family. Nothing is going to happen to us. You are saying something? May not mean death. Cancer may not mean chemotherapy every time. Cancer may not mean a lot of expense. Cancer may not mean the end of our life. कैसे लगेगा आपको? Burns inside. I'm not saying burning here. आप लोग अगर पूरा दिस नहीं. So you should not have that burden. At least will be fine. After the results will be declared. You are just welcoming when I come. हाँ मैडम कैसे आते? Once you don't get the prize, you don't get I don't mind, but look at the person who got the prize. Okay? So this is the message from me to you on Women's Day. I speak on Women's Day. I speak on 4-5 topics. Women empowerment is my one of the topics. This is just I'm sharing with you, not boasting. From 8 till now, this is my 5th function. Yesterday I attended 3 functions. ज्वाला बाबा, जर्टी ज्वाला म्हणजे flame. जर्टी ज्वाला बाबा प्रलयकाची वीज बाबा. You have to be like thunder. So please do that. And करू नका. Request Sandhya ma'am to give, and first, second, and third prize, ma'am Amita will give. So, 5th prize goes to serial number 7, Anuja Sadre. Mrs. Pooja Bagre. To serial number 4, Shweta Narkar. Sandwich. Serial number 6, Mrs. Meeta Ende.
inspiration, community, and economic opportunity. Today we have with us Trupti Muncha, who is a young YouTuber from Greens family. She has her channel with the channel name Enjoy Your Present Life. She has a passion of vlogging and exploring Goa, exploring Goan food and many cultural programs. Total, she has a 2 experience in this world as a YouTuber. Congratulations. Creators Award. I will request Archana Verma to take over for the first. All beautiful ladies of Devashri Greens who came here and who waited for the entire session or the program and graced our occasion. Thank you all. तो जस्ट पावले हांव घरा आनी म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम अशें कोणें म्हाका सत्कार केला. केन्ना अशें जावंक ना, केन्ना आयज पर्यंत अशें म्हाका कोणें सत्कार बी अशें करूं ना. सो आयज तुमकां लागून अशें जाल्लेलें आसा. ओके, सो आयज हे सगळे जे हकदार म्हाका दिला पळय ते तुमकां हें. ओके, ऑलरेडी रितुकान ओपन केल्या. सो कितें सांगू तुमकां, इतलें हॅप्पी आसा हांव. अशें म्हाका लायफान फर्स्ट टायम मेळ्ळा अशें. ओके, सो थँक्यू तुमकां म्हणटा सगळ्यांक. आयज तुमकां लागून अशें जाल्लेलें आसा. ओके, सो दाखयत तुमकां रितुकान ओपन केलें. सो हांगासर हें दिलां गिफ्ट. हें कितें म्हणटा हेका, इलेक्ट्रीक केटल. ओके, वंडर शेफ. सो हें दिलां. ओके, आनी तुमकां खबर आसा शाल घातलेलें. ओके, खूब हॅप्पी हांव. असले सत्कार करप म्हणजे न्ही कितें सांगू. ओके, सो आनी टॉक आसलेले चड हांवें शूट करूं ना कित्याक विडियो व्हडले जातले न्ही. ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्विकल कॅन्सर हेज्या वयर तिणें डॉक्टरांनी आमकां बरें एक्सप्लेन केलें. ओके, सो आतां अशें आहा की कॅन्सर म्हणजे की भिवपाची गरज ना. ओके, सपोज तुमकां बिगनस कळ्ळें न्ही तेजे खूब इलाज आसा, उपाय आसा. ओके, अशें बरें एक्सप्लेन केलें ताणें आमकां. ओके, सो जालें, बरें दिसलें आयज एवॉर्ड घेवन. एक्चुली एवॉर्डूच ते. ओके, तो जस्ट जेता आमी मम्मीन केला आयज सुक्या बांगड्याची करी. न्ही गे शिव लेट येतलो खंय. आत्तां इव्हेंट सोंपला, 2 जाली. आत्तां इव्हेंट सोंपला. वाळपय आहा तो. आतां पळोवया 3-4 जातले येवपाक. थंय सामान काड हें काड म्हटल्यार आमी जेवया. तो आयज केला सुके बांगड्याचे करी. ओके, आनी पळय जोसेफिनांनी हें दिल्लें ब्रावनीज. ताकी ब्रावनी केक. एक्चुली न्ही वुमन्स डे आमी फ्रायडे केल्लेलें न्ही सेलिब्रेशन. फ्रायडे आसलेलें महाशिवरात्री. आनी आमकां खबर ना हें विथ एग आसा म्हणून केक. तेणें मी म्हाका मेसेज केलें हें एगलेस न्हू म्हणून. बरें हांवें खावंक ना, कोणाक दिवंक नाय. सो आयज हें खातलें. आनी तेणें सांगलां खावच्या पयलीं एका आवनान मातशें गरम कर म्हटलां. ब्रावनी मातशें गरम खावपाक बरें लागता. ओके, हां केन्ना खाता काय जाणा म्हाका. ओके, पयलीं जेवन घेता. ओके, मागीर ब्रावनी मातशें गरम करता. मागीर पळोवया कितें प्लॅन आसा सांजचें. शिव येवनी. शिव फ्री आसल्यार खंय तरी भायर या, बारीकशें कितें खावपाक या, जेवपाक या म्हटलें भायर. पळोवया, नाजाल्यार घरात. सांजची इव्हेंट आहा म्हणटालो तो. पळोवया कशें घेता तें. ओके, रितीश येतलो मरे सुके बांगडे नाका. हां तुका दाळा जेव. हें पळयात आमचे सुके बांगडे हुमण. हा तोंडां उदी गेलें. आं केन्ना जेताय जाणा म्हाका. ओके, जेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला तें पुरो रेशीत तुका इतलें ऋत्वीक. सावका धाडे नाका. हां व्हेरी गूड. गरम आं दी दी. ओके, आनी हांगा दाळ. काल दाळ केल्लें न्ही. ओके, जेव. आनी कांय नाका. अंडा भुर्जी केला. येस, अंडा भुर्जी. अंडा भुर्जी केला खा मरे. हां चल जेव. तो जस्ट जालें आमचें जेवण. आनी हांगासर न्ही हांवें ते ब्रावनी दिल्ले पळय ताका ओवनान घालून न्ही गरम केला. आतां न्ही बरें सॉफ्ट जालां सारकें. आनी ब्रावनी मातशें गरमूच खावपाक बरें लागता पळय. बरें आहा. मम्मी दिला हांवें बरें जाला खंय. जोसेफीन बरें जाला.
मग म्हणटा टेस्टी आहा खंय. ओके तो हांव घेता अजून शिव येवंक ना. आतां न्ही बरें तें हें आला मेल्ट आला सॉफ्ट जाला सामकें. सो तुमकां न्ही खावून सांगता तेणें न्ही हें दिल्लें ऋत्विकाक. सॉफ्ट जाला. आनी चॉकलेट ब्राउनी बी खूब आवडटा. बरें न्ही हें टेस्टी आहा. थँक्यू आं जोझेफीन टेस्टी आसा. सो तुमकां मेळटा श्रीनाथ हॅप्पी जालो म्हाका सत्कार केले म्हणून पळय. काय म्हण कशें दिसलें तुका. आपको बरें दिसता आनी हय हॅप्पी जालो तो. आनी म्हाका एक बरें व्हडलें गिफ्ट हाडलां हाणें. तुमकां सांगू हांव तें गिफ्ट पयलें न्ही इतलें हॅप्पी जालें हांव. हांव तुमकां तें म्हाका जाय आसलेलें तें आयज म्हाका मेळ्ळें. तें म्हाका तें जाय आसलेलें आनी आयच्या दिसा मेळोंक जाय म्हणजे पळय तूं. सो आयज आयतार म्हाका सामको बेस्ट गेलो. दाखयता शिवनाथ गेल्लो सकाळीं वाळपई कामाक येताना बरें गिफ्ट घेवन येयला. तुमकां दाखोवंकूच जाय न्ही. तुमकां दाखयना कशें जातलें. हें पळयात काजू पळय म्हाका जाय आसलेले काजू. पळय एज गिफ्ट तुका मेळ्ळें. व्हडलें गिफ्ट आं. काजू आतां मेळटा खंय आं सद्या सुद्दां काजू मेळना हय का न्ही. सो आयज तो घेवन येयलो काजू. कितले हाडला 1 2 3 4 5 हाडला काजू. हे पळय हे पळय. ओके खंयचे हाडले झाडांतल्यान तुरून हाडलें. वाळपय तेवटेन आसता न्ही वाटेर मातशें मातशें. ओके थँक्यू आं. जाय आसलेलें म्हाका फाल्यां बरें ताका मीठ लावन खावंक जाय. कितें सांगू तुमकां. तूं कोण विचारला आं फाल्यां खावंक जाय. एक तोंडाक पडलें न्ही हॅप्पी हय का न्ही. कितें सिजनल फ्रूट न्ही तें परत परत खंय मेळटा. सो हॅप्पी जालें. सो आतां म्हटलें कितें जेवया मय म्हणटा आपल्या काय ना खंय. आपल्या सुके बांगड्याची कडी आहा पुरो खंय. सो आतां कितें करया म्हटलें कितें पार्सल हाडया वचून भायर. ओके कितें हाडया पार्सल. पळयता कितें फ्रायड रायस बी अशें ना नुडल्स बी कितें घेवन येता. ओके सो आतां वयता आमी. ओके मेडिकलां वचूंक जाय. मम्मीची मेडिसीन बी सोंपलेलें आहा. ओके ते बी हाडूंक जाय. ओके सो वयता पार्सल घेवन येता मागीर दाखयता तुमकां कितें तें काय ना नुडल्स हाडटले नुडल्स. ओके रातचें न्ही आमी चिंतलेलें की रेस्टॉरंटान या जेवपाक बीन म्हणून. पण रातचें कितें जाता बरें हेवी जायना जेवपाक. आनी दनपारचें तरी ओके जेलेबी जिरता पण रातचें जायना. ताका लागून न्ही म्हटलें कितें तरी पार्सल घेवन येता घरात जेवया आमी. अभ्यास केलो हेजे फाल्यां कितें आसलेलें प्रोजेक्ट बीन तें बेगीन केलें. ओके आतां एग्जाम लागीं येयला ताका लागून. आनी तुवें शिवनाथान हें हाडलां खाजें. हें खंयचें हाडलें तुवें. आसलेलें हांव ओल्ड गोवा ते वाटेर रावतात थंय खाजें. आनी पीनट चणे शेंगदाणे आनी हें सगळें फुड्यान दवरता आमी डबो. शिवनाथ खाता आमी इतलें खायना म्हाका इतलें आवडना. ओके तो चला आमी वयता घेवन येता. ओके पार्सल मागीर तुमकां मेळटा. ओके पावलें आतां घरा हांव दाखयता. हांव हाडपाक गेल्लें एकूच नुडल्स हांगा पळय 2 आयटम एक्स्ट्रा येयला. ओके शिवनाथ बापायन आयज तुका फेलिसिट केला न्ही ताका लागून एक बारीकशें पार्टी खा म्हाका. थँक्यू आं शिवनाथ. असलो गो मेळोंक जाय हय न्ही. दाखय तुमकां कितें हाडलें तें. तो हांगा आसा वेज फ्रायड रायस वेज हक्का नुडल्स चिकन टिक्का मसाला आनी हांगा आसा लॉलीपॉप. आनी हांगासर पळया 2 जाणां बसला जेवपाक. केन्ना वाडटा केन्ना जेयता जाल्यार जावं रे. तो आयचो दीस असो आसलेलो. ओके होप तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलें. आनी आयज जे म्हाका मेळ्ळा पळय आयज म्हाका फेलिसिट केला पळय वुमन्स डे दिसा म्हणजे आयज हें फक्त तुमकां लागून जालां. हें तुमकां लागून जालां. हें सगळें तुमकां लागून जालां. आयज तुमचो सपोर्ट तुमचो लव आयज म्हाका मेळटा. ते निमित्तान लोक आतां म्हाका वळखता एज अ युट्यूबर म्हणून हय का न्ही युट्यूबर म्हणून. खरेंच बरी दिसता आं. केन्ना चिंतूंक ना अशें म्हाका कोण फेलिसिट बीन करतले म्हणून. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगा एंड करता. आई ओबा आली आपूण खायना. हांवें म्हटलें ते सुके बांगड्याचे हुमण आपय फ्रिजीन दवर मंगळारा खावया. आतां हें खाव म्हटलें ठीक आहे हय. ओके आयज मातशी बरी आहा ती. ट्युजडे तिका हांव डॉक्टरा कडेन व्हरता. ओके आनी आमी ओदर फंक्शनाक गेल्ली पळय जे फर्स्ट लेडीक फेलिसिट केल्ले पळय ती. सो शिखा पांडे तुमकां खबर आहा न्ही इंडियन वुमन क्रिकेटर शिखा पांडे तिची मम्मी आनी तिची मम्मी डॅडी आमच्या कॉलनीन रावता. म्हणजे आमच्या कॉलनीचे फ्लॅट घेतला. तर शिखा पांडे केन्ना केन्ना येता हांगासर. ते हांगा रावना न्ही शिखा पांडे. चड दिसता ते
फर्स्ट IPL चालू होतं न्ही हां ते खेळटात ओके सो तेजी मम्मी ते शिका पांडेचे सो ते आमच्या कॉलनीत रावता सो ती फर्स्ट फेलसरी केले पळय तेजी मम्मी ती शिका पांडेची ओके तो चला आयचो व्लॉग हांगा एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय बाय ऋत्विक बाय बाय म्हण बाय ताका भूक लागला खंय तोंडातलो आवाज येना बापाच्या चेड्याच्या व्हडला बाय म्हणा बाय हय आता आवाज येलो आई सगळ्यांक बाय म्हण बाय पोटान चिकन पडना न्ही पावचे आवाज येना चला बाय